उसगावच्या फॅन्सी स्टील इंडस्ट्रीक शेनवारा सकाळी उजो लागलो. सुमार 20 लाखाचे लुकसाण जाला अशें फॅक्टरी धन्यान सांगले. ओव्हरलोडिंगाक लागून उजो लागला आसूं येता असो मुळावो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. उजो आटपात हाडपाक 4 ते 5 वाहनां वापरची पडली. उजो पालोवपी जवानांनी भोव परिश्रमान उजो नियंत्रणात हाडलो. आज सकाळी 3:30 ते 4 फॅन्सी स्टील इंडस्ट्रीज उसगांव हांगा उजो लागलो आणि उजो लागून तांचे सगळो चडसो म्हाल जळोवन गेल्लो आसा. तांकां कमीच कमी 20 ते 25 लाखांचे लॉस जाल्लें आसा अशें तो ओनर म्हणटा. पूण एक्झॅक्ट कारण समजूंक शकलो ना की बाबा कितें जालें तें. पूण ताजे फर्निचर जे आसा ते हांगा तो खुर्ची करतालो, टेबल करतालो, म्हणजे अशी खूब वस्तू ते अशें करताले इंडस्ट्रीक. ताजे चडशे सारके जळोन उज लागून पिड्यार जाल्ले आसा. आनी तशें अशें म्हणटा की काल हांगा लायट नासली पूण काल दिसभर लायट नासली पूण राती लायट आयिल्ली. आतां कितें जालें एक्झॅक्ट तें सांगूंक शकना हांवें. ताका लागून तो सांगूंक शकना बाबा कितें जालें तें एक्झॅक्ट. आज सकाळी आमकां 5 सुमार तनेश मडकर कॉलर आणि आमकां कॉल दिले की स्टील फर्निचर फॅक्टरी हांगा उजो लागला. इमिजिएटली आमी फोंड्याचे 2 गाडयो टर्न आउट केले. हांवें पळयताले जो स्टोरेज एरिया आसलो ते स्टोरेज एरियान ते कुशन प्लायवूड आणि बाकीचे रॉ मटेरियल तेजे आसले ताका उजो लागलेलो. इमिजिएटली आमी फायर फायटिंग करून तो उजो पालयलो आनी तो उजो स्प्रेड जावपाक दवरना. तेजे एडजस्टन जी प्रिमायसीस आहा तेजे फॅक्टरीची. सो हेच्या कारण जी मोठी घटना जावपाची ती आमी सेव केली हांगा. कितले लॉसेस आसतले? लॉस सध्या लॉस एस्टिमेट केल्लो ना पूण ओनर कितें म्हणटा तो इट इज मोर दॅन 15 लाख अप टू 20 lakhs पर्यंत ताका लॉस जाल्लो आसा. आणि एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर म्हटले तो म्हणटा ओव्हरलोडिंग जाल्ल्या कारणान हो उजो लागपाचे चान्सीस आसा म्हणून. कितले फायर बॉम्ब लागले सर? फायर टेंडर टोटल 3 फायर टेंडर आमी मागयले. 2 पोंडा 1 पुणेची मागयल्ली. तेज्या भायर आमी परत वॉटर आमी गाडी एकदा भरून टोटल 4 वॉटर टेंडर आमकां हांगा उजो पालोवपाक लागले. अभी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कैसे आग लगा, लेकिन सब लोग रात को सोए थे. हमारे जो स्टाफ है 2 लोग ऑफिस में सोते हैं, बाकी के स्टाफ रूम में सोते हैं. तो अभी जब रात को उनको एकदम ही जब ऑफिस में सोए थे एकदम धुआं सा आने लग गया ऑफिस के अंदर. तो फिर मालूम पड़ा कि एकदम आग लग गई. लेकिन पीछे की साइड में जो अपना स्टॉक रूम था जहाँ प्लाईवुड और सब स्टॉक था वो पूरा तरह से जल गया था. मेरे को फोन किया, तब तक मैं पहुंचा, तब तक तो पूरा का पूरा फैक्ट्री जल गया था. कितना बजे हुए? ये मैं पहुंचा हूँ 4:30 बजे के आसपास. उससे पहले हाँ 4:30 उससे पहले आग लग चुका था. लेकिन जब धुआं आया तब मालूम पड़ा, उससे पहले कुछ मालूम नहीं पड़ा. तो किस तरह की फैक्ट्री क्या बनता है यहाँ पे सोफा, बेड, डाइनिंग, स्टील फर्नीचर की फैक्ट्री है. तो अभी कितना लॉस हुआ आपको? जितना रॉ मटेरियल था पूरा का पूरा जल गया. रॉ मटेरियल पूरा का पूरा जल गया. प्लाईवुड, ग्लास, रबर के जो बुचेस थे, पूरा हाइड्रोलिक पंप और काफी जो ऑफिस का जितने भी डॉक्यूमेंट थे, कंप्यूटर सिस्टम पूरा का जल गया. कितना लॉसेस कितना होगा? अंदाज एक 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. पूरा का पूरा जल गया है. आपने जब यहाँ पे आया फायर ब्रिगेड को फोन किया तो टाइम पे पहुंचा है यहाँ पे? नहीं, फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंचा है. कितना गाड़ी लाना पड़ा इधर मुझे लगता है 3-4 गाड़ी लाना पड़ा है. 4 गाड़ी लाने के बाद फिर जाके कंट्रोल में आया है वो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.